गोवा डेअरीची दिशी दिशी एक एक प्रकरणां एक्सपोज जायत आसात। कारभार सुधारपाचो सोडून दिशी दिशी नवे नवे प्रकार एक्सपोज जातात। फिल पॅक मशिनांचे प्रकरणां एक्सपोज जाता थंय आसा। आता स्कीम पावडरीचो प्रकार। शुक्रारा एफडीएन गोवा डेअरीच्या कुट्टी स्टोराचेर रेड मारली। एफडीएच्या सुत्रा प्रमाण गोवा डेअरीची स्कीम पावडर विशीं 8 दीस फाटीं कागाळ आयिल्ली। त्या कागाळी वेल्यान एफडीएन रेड मारून स्कीम पावडरीची 2 सॅम्पलां ताब्यात घेतली। स्टोरात 25 किलाचे एक बॅग प्रमाण 75 बॅगां आशिल्ली, सगळी फ्रीज केल्यात। हे स्कीम पावडरीचेर उत्पादन तारीख, एक्सपायरी, बाकीच्यो तारखो म्हायती सारकी ना। प्रुडंटान हो प्रकार कितें काय म्हूण विचारपाक गोवा डेअरीचो एमडी नवसो सावंताक गाठलो। गोंयचे एफडीए जे आहा ते आमचे डेअरी प्लांटा रुटीन विजीट करता। ते येता, वेगवेगळे चेक करता, एडवायज करता आमकां, आनी त्या एडवायजा प्रमाणे आमी फुडें वयता। आतां तुमकां खबर आसतलेच, आमी जर दुदा संदर्भात कंप्लेंट जर आसा जाल्यार बुथार आमी बूक दवरलेलो आसा। हे एज पर एडवायज फ्रॉम एफडीए। जर दुदा संदर्भात कितें तक्रारी आसल्यो जाल्यार ग्राहकांनी आपल्यो कंप्लेनी त्या बुथाचेर, ज्या जाग्या वयल्यान दूध खरेदी करता थंयसर तेणी आपले कंप्लेंट बरोवंक जाय। हे आमकां एफडीएनूच सांगलेलें आसा, त्या प्रमाणे आमी दवरलेले आसा। येता ते आमचे वेगवेगळे सॅम्पल कलेक्ट करता, आमकां कितें सुदारणा करपाक जाल्यार सांगता, आनी त्यांच्या एडवायज आनी गायडलायन्सा प्रमाणे आमी फुडें वयता। सो एवरी टायम म्हणटा रेड पडल्यार असो बोवाळ जाता म्हणटा। हांव तुमकां म्हाज्या सगळ्या ग्राहकांक, सगळ्या पत्रकारांक विनंती, रेड बी अशी नसता। ती त्यांची जी रुटीन विजीट जी आसता न्ही ती आसता। केन्ना म्हयन्यान मारता रुटीन विजीट, केन्ना 8 दिसांनी, केन्ना 2 म्हयन्यांनी, केन्ना 3 म्हयन्यांनी सुद्दां ते येता आनी वेवस्थीत आपलें काम चेकिंग करता, आमचे दुधाचे सॅम्पल घेता आनी सॅम्पल व्हरून चेक करता। त्या संदर्भात जर कितें दुरुस्ती करपाक जाय, कितें आमच्या प्लांटान बदल करपाक जाय जाल्यार आमकां ते सांगता। ही रेड न्ही, ही त्यांची रुटीन विजीट आसता। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण ही स्कीम पावडर महाराष्ट्रातले एके डेअरींतल्यान हाडिल्ली। सुमार 1.5 टन स्कीम पावडर हाडिल्ली। तातूंतलो अर्दो टन पावडर दुधा खातीर आनी आयस्क्रीमीक वापरली। पावडरीच्या दर्जा विशीं गोवा डेअरींतल्याच एकल्यान कागाळ केल्ली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, चेतन गवास आनी विवेक प्रभू।